पीडीएच्या संदर्भातली कशें आसा की हे अलायन्साचें सरकार आसा आणि त्यामुळे त्या संदर्भातली पार्टीची भूमिका जी अलायन्साची जी भूमिका घेतलेली आसा तेका आमचे समर्थन तातूंत काय बोलता म्हणजे आंदोलन जे म्हणटा त्या आंदोलनाच्या फाटल्यान खरो हात आसा तो काँग्रेसचो हात आसा तेच बेसिकली ते चिगळोवपाचो प्रयत्न करता आणि तालिगांवच्या संदर्भात ते कितें वेगळें घातलें अशें ना तालिगांव हे पयलीं पिडीए भितर आसले तेन्ना नॉर्थ गोवा पिडी आसली मागीर ती ग्रेटर पिडी जाली त्या संदर्भात व्हडली आणि त्यामुळे तो जो कितें उलयलो ते तेजें वैयक्तीक मत आसा पार्टीचें मत तें ना पार्टी इज व्हेरी फर्म की जे आमचे विजय सरदेसाई यांच्या मंत्रिमंडळाच्या हातून पिडी येता त्यामुळे पार्टी त्याचे समर्थन करता. साधारण एक सेकंड वीक ऑफ मे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शहाजी हे गोंयांत येवपाचे आसात आणि त्यामुळे ते गोंयांत येतले त्या वेळाचेर जे कार्यक्रम आम्ही जे कितें करपाक सोदतात त्याचेर विचार विनिमय करून ते कार्यक्रम थंय फायनल जातले. आमकां खबर आसा की पार्लिमेंट चलोवपाक बजेट सेशन चलोवपाक काँग्रेसीन संपूर्ण सेशन 23 दीस अडथळे हाडपाचो प्रयत्न केलो आणि सेशन चलोवपाक दिवना आणि त्यामुळे जो अलोकशाही मार्गान तांच्यांनी सेशन बंद उडोवपाचो प्रयत्न केलो आणि ताका लागून सबंद देशभर 12 एप्रिल ह्या दिसा धरणे तशेंच उपोशण अशा तरेचो कार्यक्रम सबंद देशभरान करप अशें ठरयल्लें आसा. त्याचोच एक भाग म्हणून भारतीय जनता पार्टीचे तिनूय आमदार श्रीपाद नाईक तिनूय खासदार श्रीपाद नाईक नरेंद्र सावयकर आणि विनय तेंडुलकर हे पणजी आझाद मैदानाचेर उपोशणाक बसपाचे आसात. सीएम साधारण आमकां पार्टी म्हणून जे इन्फॉर्मेशन त्यांची तितली बरी सुदारत आसा आणि त्यामुळे साधारण मेच्या दरम्यान येवंक जाय. इन द मंथ ऑफ मे अमित शाह साधारण कशें जाता ते टायमलो हें आसना. अमित शाह हे साधारण एक सेकंड वीक ऑफ मे ह्या दरम्यान गोंयांत येवपाचे आसात त्यामुळे तो टायम दॅट इज एक्झॅक्टली सांगपाक